नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज करपाक घेतला आमाड्याचे सासव। ताका लागून हे हांवें आमाडे घेतल्या। तर हे 10 आमाडे आसा आणि ते हांवें तासून घेतल्या। आता ताका थोडेशें मीठ लावन आमी सायडीन दवरया। तर ह्या आमाड्यांक मीठ लावन आता आमी सायडीन दवरया। तोपर्यंत आमी बाकीची तयारी करून घेईपर्यंत ताका बरें मीठ लागतलें। तर हांगा हांवें एक वळे सोय घेतला, अर्दो नाल्ल, तशेंच एक चमचो मिरसांगेचो पिठो, अर्दो चमचो कोथमिरेचो पिठो, पाव चमचो हळदीचो पिठो आणि फोडणे खातीर आमकां लागतले अर्दो चमचो सासवां, थोडीशी मेथी घेतल्या आणि हांवें थोडो हिंग घेतला। तसोच थोडो हिंग हांवें वाटपा खातीर घेतला। तर थोडो हिंग हांव वाटपाक घालतलें आणि थोडोसो हांव फोडणेक घालतलें। तशेंच हांवें अर्द वाटी धाकली अर्द वाटी गोड घेतला। सगळ्यात पयलीं आमी हे वाटण करून घेवया। मिक्सरान हांव सोय घालून घेता। तशेंच मिरचीची पावडर, कोथमिरेची पावडर आणि हळदीची पावडर, तशेंच थोडोसो आमकां हिंग वाटपाक घालपाक जाय आणि ही सगळी आतां आमकां मिक्सरान ग्राइंड करून घेवपाक। तर आतां हांवें गॅसार पॅन दवरला। पॅन तापले तशें आमकां थोडे 1 चमचो तेल घालपाक जाय। तेल घालतकच तातूंत आमकां हिंग घालपाक जाय। हिंग बरो फुल्लो। आतां सासवां घालपाची आणि थोडीशी मेथी। तर आतां तातूंत आमकां घालपाचे आमाडे आणि आतां तातूंत आमकां घालपाक जाय ग्राइंड केला ती मिरसांग। तातूंत हांव थोडेशें उदक घालता, कारण उदक आमकां खूब घालपाचें ना। आता तें बरें मिक्स करून घेवया आणि ताका खतखतो येईपर्यंत मातशें शिजोवन घेवया, कारण आमाडे बरें शिजपाक जाय। आमाड्याच्या सासवांक खतखतो आयला। आता आमकां थोडेशें मीठ घालपाक जाय। पयलीं आमी आमाड्यांक मीठ लायिल्लें, ताका लागून आमी थोडेशेंच घालुया। आता आमकां घालपाक जाय तातूंत गोड। आता आमकां एक 2-3 मिनटां हे शिजोवन घेवपाक जाय। तर आमचे आमाड्याचे सासव तयार आसा। कलर खूब बरो आयला, वासय बी बरो सुटला, खूब रुचीक लागता। तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी, तुमकां खूब आवडटली। आवडल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करू।